मायमोगाचे येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेखपळ्याचे हेडलायन्स. म्हापसा बेकायदेशीरपणान 10वी नंबर प्लेटीची गाडी दिल्ली भाड्याक. पर्यटक पडले त्रासात. बेकायदेशीर गाडी भाड्याक दिवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ल्यान वाडत चल्ला वाद. कसिनोत बेगीनूच डिजिटल ऍप्लिकेशन करतले सुरू. आंकड्यांचेर नियंत्रण दवरपाक आनी परवानगी दिल्ल्या क्षमताय मर्यादेक पाळो दिवपाक जातली मजत. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या अधिकाऱ्यान दिली माहिती. राज्यात रानवटी जनावरां लोकवस्तीत येवपाचे वाडला प्रमाण. मनीस आनी जनावरांमदलो संघर्ष दिसपट्टो चल्ला वाडत. केन्ना लागतले प्रस्नतडी? लोकांचो प्रस्न. आणि आता याची कोंकणी खबरो विस्तारान. गर्दी व्यवस्थापन उपाय येवजणेचो एक भाग म्हणून कसिनोत लोकांचे येवजणेचे प्रमाण पळोवपा खातीर खाते बेगीनूच डिजिटल ऍप्लिकेशन सुरू करतले, अशें कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे अधिकारी ऑक्टावियो रॉड्रिगीस हांणी सांगले. जाका लागून आंकड्यांचेर नियंत्रण दवरपाक आनी परवानगी दिल्ल्या क्षमताय मर्यादेक पाळो दिवपाची खात्री करपाक मजत करतले, अशें तांचें म्हणणें. Government of Goa actually had given permission for 6 casinos to be in Goa, the offshore casinos. Okay, so they cannot increase even one casino extra. No, and at any given particular time, okay, no casino, no, you cannot exceed more than 6. So now here in these casinos are placed in such a way, like 5 casinos are placed on the Panjim side, one casino is placed on the Vere side. So now there was a proposal, okay, 4 years ago, that one of the small casino, Dolphin, okay, is supposed to be replaced by another casino which is around 112 meters. Okay, so this approval was given. They have the approval over there, and that time they started constructing the thing. And this casino, the big casino, was supposed to come into the Verem Bay, just behind the Horseshoe Casino, which was already there in the Verem Bay. People made one representation to me. Okay, said they don't want, already one casino is there, so this is going to affect. If you bring another casino in our Verem Bay, it will affect our livelihood. And of course, sure enough, it will definitely affect their livelihood. So that's why, okay, I gave a thought, examined the whole situation and also the whole our Bay, Panaji area, and then came to a conclusion, which I put it to the government, that that the new casino will take the position of the Horseshoe which is there, because that is the only place based on its size, based on the navigational safety. Okay, only here it will be is feasible. So in this matter, we just made a new plan that new casino will come there, but the Horseshoe will take the place directly of this small boat, okay, which is the Dolphin Casino. So now, to make a temporary arrangement, okay, so we put this vessel, we put a temporary mooring buoys near to that old secretariat, little further than that, so that the casino, Horseshoe Casino, can be moved to this part on a temporary basis, and it is only up to 2 months, by 30th of April, till they do the setup here of putting all the mooring buoys at the location of the smaller casino called Floatel. So this is what is the arrangement which is given to them. If the citizens, if they don't want, it is up to them. But if this vessel comes inside, then I am the responsible person who has to make sure that it is safely moved, our environment is conserved, there is no mishap or anything, plus the navigational safety is maintained. That is my concern, and that is my competence as a state port officer, as a captain of the port. So the capacity at any given time, okay, we need to know. Okay, so now for that we are now developing an app. Okay, which app that whoever goes on board, okay, so now we have just in touch with some consultant, and they are going to make this app very soon, okay, so that we know how much people are going at one particular time. Suppose this time, okay, how many people are on board, I should know, because of what has happened. It's a continuous 24-hour service. People go and people come, people go and people come. It's not like having an event and all of them will go together. It's not like that.
So people go, they come. So like that, they have that register maintained, and we also have now conducted. Now you are developing. No, it is already there. We have a System. this is a electronic system. Okay. Okay, which is going to be developed. But at present, everything they have got on the register. Our people go there and check the register in, out. Sir, how you tracking now? Yeah. How you tracking The now? register. With the electronics? No, electronic register. Electronic we have to establish. Yes, Oh. okay. Yes, now it's As of physical. now, it's unregistered. Yeah, it is all physical because they have a proper system there. And the register asata in, out. Okay, so in that we are able to see what time in, what time out. Okay, so but now we are going to have this electronic system where anybody will be able to see what is the capacity of the. मजगती नव्या कसिनोचे वाद वाढत असतात. या नव्या कसिनोच्या क्षमतायेचेर साबार प्रश्न निर्माण जाल्यात. हे संबंधित जाप मागपाक आप फुडारी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साच्या अधिकाऱ्याक मेळ्ळे. त्या उपरांत तांणी दिल्ल्यो ह्यो प्रतिक्रिया आयकात. पहिली फटी म्हळ्यार परत परत आमकां सांगतात की आमी नवे कसिनो हाडना म्हणून. आमी 6 लायसन्सां दिल्या. पूण जेन्ना तूं मारुती 800च्या लायसन्साचेर बसीचें काम चालू करता देन इट इज अ लाय. आनी आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान स्वता आमकां सांगलें जी बोट रिप्लेस जाता ताजी कॅपॅसिटी आशिल्ली 390 पीपल. 390 लोकांची कॅपॅसिटीची बोट भायर काडटा. आणि जी बिल्डिंग हाडटा पळय न्ही नवी बोट ती हाडटा ती ताजी कॅपॅसिटी इज मोर दॅन 2000. सो यू आर ब्रिंगींग 6 कसिनोज विथ जस्ट 1 रिप्लेसमेंट. कोणाक फटयता तुमी? हू आर यू ट्रायंग टू फूल? They are shifting out one boat and getting a big boat. So this boat, every time the government said we are not bringing in more casinos, but actually there are the capacity of the casino they are increasing, and so the problem is increasing that many fold. So we will have more people, we will have more sewage, more garbage, more traffic problem, more crime. All this will increase. So this has to stop. वो फक्त आय कॅन टर्म इज वो फक्त आपा लिपाचो खेळ. इसकी टोपी उसके सर. आमी CCBन गेले, CCB म्हणटा आमकां कांयच तेजेर हे ताबो ना की आमकां कांय ऑथॉरिटी ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स म्हणटा आपणाकूय कांय ना. आपणाक फक्त हांगली फायल थंय धाडपाचें इतलेंच आपलें काम. तो म्हणटा होम मिनिस्ट्री आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट मिनिस्ट्री. म्हणजे हेजे वयलें कार्ड तेजे म्हणजे इट इज लायक मेनी गो रावंड म्हणटा पळय तसल्यो गजाली जाला. आय कॅन टर्म इट फक्त फटींगपणाचो हो सरकार आनी लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपी हो सरकार. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी अरुण नाईक. म्हापसा वाठारात बेकायदेशीरपणान धवी नंबर प्लेटीची गाडी भाड्याक दिल्ली. पर्यटकांक सारको कायदो खबर नाशिल्ल्यान ते त्रासात पडले. बेकायदेशीर गाडी भाड्याक दिवपाचे प्रमाण वाडत चल्ला. अशा घडणुकांक लागून टॅक्सी धनी लेगीत बरोच बोवाळ करत आसात. पूण प्रश्न तडीक अजून लागनात. म्हापसा वाठारात घडिल्ल्या ह्या घडणुकेंत तणाव बरोच वाडलो. पळयात हो खासा रिपोर्ट. ही आता गाडी एमएच आसा. ही एमएच गाडयो गोंयांत चलता आतां भायल्यो गाडयो. आमी गव्हर्मेंटाक जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांक जावं सगळ्यांक सांगून थकले बाबा हें चलता धंदो मातसो हेजेर लक्ष दिया. एनफोर्समेंटाकूय सांगलें तरी पूण हें जायना. हें चालूच आहा हेंचे आनी हे कस्टमरांकूय खूब त्रास जाता. ते आतां कस्टमर लग्नाक येयल्ले तांकां हांगा धाडयले ते आतां हांगाच आहा. तांकां आतां लग्नाक पावोंक जाय म्हणून तांकां खूब त्रासान पडलेले. तेंच्यानी आतां एका दिसाक गाडी ही 20,000 घेतल्या प्लस 20,000 डिपॉझिट 40,000. 40,000 आतां तो कोण भाड्याक दिला तो तेजो फोनूय घेयना आनी कोण डिलिव्हरी बॉय तोय फोन घेयना. तेणी डिलिव्हरी बॉय दिले तेणी आतां 2,000 पेट्रोल घातला. तो आतां म्हणजे 42,000 जाले म्हणटा. हे आतां अहें पळय स्कॅम चल्ला. हे भायले कोण हांगासर आनी हे गाडयो ह्यो चलता गाडयो एमएच जावं ह्यो मिनी कुपर जावं गोवा रजिस्ट्रेशन पासून जाले सगळे हे भायले गोंयकार ना. गोवा आए थे पहली बार घूमने और हमने गाड़ी बुक करी थी रैपिड कार रेंटल गोवा से. तो जैसे ही वो गाड़ी देके गया हमने उसको कैश पकड़ाया एक दिन का अराउंड 39,000 और 2,000 का इसमें फिर पेट्रोल भरवाया. फिर पेट्रोल पंप पे पुलिस वालों ने हमको पकड़ा, लाइसेंस मांगा, हमने लाइसेंस दिखाया. गाड़ी के पेपर हमारे पास थे नहीं क्योंकि रेंट की कार है. तो मैंने उसको कॉल किया जो कार दे के गया था तो वो मना कर रहा था कि पुलिस स्टेशन मत जाओ. लेकिन हम फिर भी आ गए क्योंकि हमें हमारी कोई गलती लग नहीं रही है. तो यहाँ आके पुलिस वालों ने बताया कि ये व्हाइट नंबर प्लेट पे तुम रेंटेड कार नहीं चला सकते. तो हमको या तो येलो प्लेट होनी चाहिए या तो ब्लैक प्लेट होनी चाहिए जिसपे येलो से लिखा हो.
तो हमारी यही गलती थी कि ये वाइट प्लेट थी और इसका फाइन होता है बहुत अच्छा, तो फाइन भी वो भरेंगे और वो भरेंगे, हम अब शादी पे जा सकते हैं फाइनली। कब ली थी गाड़ी आपने? आज ही 245 को हमने पेमेंट करी है कार की, और 1 घंटा लगा उसको गाड़ी छोड़ के देने में, उसको गाड़ी देने में। तो अराउंड 5 मिनट हमने चलाई गाड़ी, सबसे पास हो गया पेट्रोल पंप पे, पुलिस वालों ने हमको पकड़ा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गावकर आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मुरगांवच्या आमदारान एमपीटीन कोळसो सांबाळपी कंपनी कोळशाच्यान येवपी वास बंद करचो अशें निवेदन धाडले. तशेंच कंपनीक ह्या विशयार दखल घेवपाक 3 दिसांची मुजत दिली. मजगतीं हे संबंधी थळाव्यांनी आनी मुरगांव पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी शांती मोर्चा काढलो. कोळशाक लागून गोंयांत खूप वर्सांच्यान लोक त्रास सोंसत आसात. कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून लोकांच्या भलायकेचेर व्हड प्रस्न उप्रासल्यात. लोकांच्या जिवा वांगडा आनीक कितलो खेळ जातलो, आनीक कितलो तेंप कळ सोंसपाची हे प्रस्न आतां तरी तडीक लागतले, वेळच सांगतलो. हे लोक भायर सोडून इतले व्हड संख्येन ते हांगा ह्या मोर्चाक येयले, कित्याक आयज खरेंच आख्ख्या सड्याचेर जो आयज एक वायट तरेचो जो वास येवपाक लागलेलो आसा, आनी जे सगळ्यांचो म्हणणें आसा की कोलाक लागून येवपाक लागलेलो आसा, आनी हे कोलाक लागून जो वास येता तो खरेंच अनबेरेबल, खूब त्रास जाता. ते आमकां हो दिसता की आयज आमी आमदार आसल्या कारणान जे सत्य आसा ते सत्य, कित्याक वास येता तो येता आनी हेजें पोल्युशन जाता. तेज्या लागून हांव आमदार आसलो सुद्दां, गव्हर्मेंटान आसलो, रुलींग आसलो, आयज कोणी जर कसलें एक वायट काम करता जाल्यार ते आमी रुलिंगेन आसून सुद्दां जाल्यार ते बाबा स्टॉप करपाचें ही खंय तरी म्हाका दिसली की बाबा ही आमची परीक्षा आसा. तेज्या लागून आयज आमी हांगा भायर सरलेले आसा. हांव खरेंच आभारी आसा आमचे SDMचे, डेप्युटी कलेक्टराचे, कितें 4 तारखेक ह्याच म्हयन्याच्या जेन्ना आमी ताका सांगलें कितें असो असो तो वास येवपाक लागलेलो आसा, जाल्यार ताणें इमिजिएटली सगळ्यांची मिटींग आपयली. GSW, आमचे अडानीची, MPAची, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, पुलीस डिपार्टमेंट सगळ्यांची, आणि त्याच राती कडेन तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केले, सर्वे केले, आणि तेंच्यांनी रिपोर्टूय सबमीट केलेलो आसा आपलो कितें बाबा हे जेन्युइन आसा म्हणून, हो वास येता म्हणून, हो स्मेल येता म्हणून, आणि हे रिपोर्टाचेरूय तेंच्यांनी मेन्शन केलेलें आसा. बट तेज्या उपरांत अजून पर्यंत आतां 4 तारखेक जावन 6 तारखेक जेन्ना रिपोर्ट येयलो, आयज आमी 11 तारखेक आसा, अजुनूय तो वास वचना. आणि आयज आमी एक सगळे जाण पिसफुली हो जो लोक आयज भायर सरला सगळो पिसफूल मार्च करून आमी हांगा येयलेलो आसा. आयज अडानीचो मनीस जो आसा, जोंचो हेड आसा हांगा, कोण तो भूषण म्हणून, तेजे कडेन आमी मेमोरंडम सबमीट केलेलो आसा, जे आमचे सगळे सड्याकार भावांनी, आख्या मुरगांवच्या लोकांनी, एक 1,500 लोकांनी तेजेर सायनी मारलेली आसा. ते 1,500 सायनी मारलेली आमी ताका मेमोरंडम दिलेलो आसा. आनीकूय भरपूर लोक आसा जेंचे कडेन आमी पावूना सायनी मारपाक. अशें पळोवपाक गेल्यार आमचे मुरगांवचे 20,000चे लोक 20,000य सायन मारपाक तयार आसतले. पण सगळ्यांक घेवन तर आमी हेजिटेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली. काय न्हू, खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका. आमी सगळे एकत्र रावया, कोणी असो तो ताका सपोर्ट करुया. इलेक्शनाचे हे पळोवया नाका, इलेक्शनां येतले वयतले. हांवें आतांच सांगला आमी सगळे एकठांय रावया, आनी हे जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचे कंट्रोल जातले तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली. कोल पोल्युशन जाता कारणाक लागून आमी हांगा मेमोरंडम दिवपाक येयल्लेले आसा, आनी हे मेमोरंडम दिवपाक लागून आमकां आमच्या मुरगांवच्या आमदारान स्पेशली इन्वायट केले, म्हाका हांचे पासून आनी कावन्सिलरान इन्वायट केले म्हणून आमी हांगा येयले, आनी मेमोरंडम आमी ताका दिवपाक येयल्लेले आसा. आयज आमी जे फोर्सान येयल्लेले आसा त्या फोर्सान तुमकां पळोवंक शकता की आमी एनी टायम फोडून भितर वचूंक शकतले. भितर तेंच्यांनी एक सेक्युरिटी गार्ड बी हे दवरलेले आसा, काडून दवरलेले आसा. पूण तुमकां सांगूंक सोदता हांव, ह्या मेमोरंडमान, ह्या एजिटेशनान ते क्लियर 3 दीस दिल्लेले आसा. क्लियर 3 दिसान समज जायना जाल्यार 3ऱ्या दिसा आमी हांगा सगळे जाण येतले. चार तारखेक मिटींग घेतिल्ली 4 फेब्रुवारीक रिगार्डींग जो कोल पोल्युशन आनी जे कोला लागून जो कितें स्मेल येता म्हणटात रातचे ताका लागून. आनी तातूंत ऑन द सेम डे आमी रातचे दीस इन्स्पेक्शन केलें
ह्या एरियेक टील मिडनायट 12 म्हणल्यार आमची टीम आशिल्ली हांगा सडा एरियाक. तातूंत भितर आमचे ऑफिसाचे स्टाफ आशिल्ले, मागीर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे आशिल्ले, प्लस मागीर अर्बन हेल्थ सेंटर वास्को आनी हेजे अडानी कंपनी आनी जे JSW आसा तांचे बी आशिल्ले. सो आमी एक तो जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेर केला आनी वी हॅव फॉरवर्डेड इट टू द गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. सो वी आर अवेटिंग एक्शन ऑन दॅट. वी आर ऑल्सो फॉलोविंग इट. गोवा 365 खातीर हिरू महाले आनी सानिका नागवेकर. राज्यात रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाचें प्रमाण वाडलां. मनीस आनी जनावरांमदलो संघर्श दिसपट्टो वाडत आसा. बोड्डा दिवचल वाठारांत जायते फावटी बिबटो दिसला खंय. लोकांमदीं भयाचें वातावरण निर्माण जालां. रान खात्यान बेगोबेग दखल घेवची थळाव्यांनी मागणी केल्या. हांगासर जो एक रानटी बिबटो येयल्लो आसा तो फाटले 3 दीस जाले तो हांगासर एरियेक भोंवता, म्हणजे मठ एरिया साश्टी वाड्यार म्हटल्यार जाता. काय ऑलरेडी इन्फॉर्म सुद्दां केल्लें आहा रिपोर्टरांक. जावं आयज फॉरेस्ट ऑफिसराक फोन केल्लो, तो म्हणपाक लागलो बरोवन दी. सो हांवें एप्लिकेशन बरोवन सांखळे दिल्लें आसा. सो ते आतां पळय एक्शन कितें घेता. इवन हांवें एका अमृत सिंगाक सुद्दां कळयल्लें आसा. फक्त भंय दिसता कितें की हाय सेकंडरीची भुरगीं त्या रोडान येता आनी थोडे सांजचे जे आमच्या एरियेचे भुरगे आहा ते थंय खेळपाक वयता क्रिकेट. सो तांकां सुद्दां मातसो भंय कसो दिसता. सो हांव तुमच्या मार्फत हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करूं शकता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की तुमी थंय पिंजरो लावन तेचो बंदोबस्त करपाचो आनी आमच्या भुरग्यांक मातशें संरक्षण दिवपाचें. सकाळीं पळयलां की आमची शेजारची एकटी वयताली मठा कडल्यान सायडीच्यान, तिका दिसलो तो, ती भिवन पळयली आनी तिणी मागीर परत तो बिबटो त्याच एरियेक गेलो. म्हणजे बारीकसो एक कुडको आहा थंय जंगल कशें, तेतून तो रावला. आतां 3 दीस जाले थंय ऑलरेडी आहा तो, पूण कुत्र्यान अजून कितें थंय भोंवना, म्हणजे भितर अजून कुत्रे बी पावना. सो एक पिंजरो लायल्यार एक वेळ मेळोंक शकता अशें. हांगा आधी येताले पण काल रात्री आमचे भयंकर खूप कुत्रे तिथे आमचे आणून ते सामके तुटून पडलेले सामके. अशा प्रमाणे आमकांय दिसता की तो येतात आधी बी येयला बीन तो असो ना असं न्हू. तेन्ना ह्यान फुडें आमी रातचे लोक खूप भोंवता आमचे तेन्ना आमची भयाभीत आमकांय वातावरण जाल्लें आतां. आनी त्या भयाभीत वातावरण सरकारान त्या वनाचे अधिकारी आहा तेणे काय तरी आमची तरतूद करची अशें आमकांय बी दिसता. कोणाचे हल्लो करूना काय ना पण एरियेक आसा तो गेलो तसो. नाही हांगा घरां कितकी आसतली सगळीं? आमची घरां हांगा इकडनं संदार 50 घरां आहा, तिकडनं 50 म्हणजे हांगा 100 घरां तरी मेळ्ळा. 3 वाड्यांनी केल्ली जाल्यार. भौशीक सुरक्षिताय सुनिश्चित करपा खातीर कारवाय करची पडटली. वाडत वचपी मनीस रानवटी जनावरांचो संघर्श हाका खरो जापसालदार कोण? हो संघर्ष आनी कितलो तेंप चलतलो? ही सगळी परिस्थिती नियंत्रणात केन्ना येतली? उदरगतीच्या नांवान पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचेर फुल स्टॉप केन्ना लागतलो? केन्ना हे सगळे प्रश्न तडीक लागतले? केन्ना सामान्य मनशाक आनी मुख्या जनावरांक न्याय मेळटलो? वेळच सांगतलो. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फोंडा उजपालोवपी दळाच्या केंद्रा मुखार आशिल्ली राखणे वणत कोसळ्ळी. देखून लोकांक बऱ्योच समस्या निर्माण जाल्यात. कोणाचो जीव वयच्या पयलीं संबंधीत विभागान बेगोबेग दखल घेवची, ही समस्या सुटावी करची थळाव्यांनी मागणी केल्या. आयकात तांचे उतफर्के. काय ना कंप्लीट गटार ओपन आसा. सरकाराक जाग केन्ना येता जेन्ना मनीस सामान्य मनीस जेन्ना मरता तेन्ना सरकार जागो जाता. ताचें एग्जाम्पल हे बोर्डाचे ओपोजीट तुमी पळयतले. शोल्डर पडल्यार म्हाका वर्सां जातली, कितलीं वर्सां ती म्हाका याद ना, पूण वर्सां जालीं. पूण आजून तांचो कॉन्सुलरी कोण हांगा जागो जायना, डिपार्टमेंटाक जागो जायना आनी आमची म्युनिसिपालिटी जागे जायना. तेन्ना जाता तितले बेगीन हो जावचो अशी म्हजी मागणी आहा. कोणाचो जीव वचचे पयलीं किती फेस करता का म्हणून लोक मेन म्हणल्यार फेस प्रॉब्लम हांगा डेली हांगा भितर कम्युनिटी आहा, भूमी आसा, लोक सगळे येता. पयलीं म्हणल्यार मेन आपल्या टेन्शनान आसता लोक. आपल्या कोणी तरी लागींचो कोण तरी वता त्या भोंवणान जर तूं येता जर भितर पडत ताजेय जर बाबडो अंत्योदय करपा जालो जाल्यार कोणाचो वापर करपाक? म्हणल्यार एंट्रन्स हो जाता आनी फायर ब्रिगेडीच्यो गाडयो हांगा जाता. सगळ्या एंट्रन्सी वचत सगळ्याक फायराची गाडी वयता. त्या खातीर हो जातले बेगीन जावपाक जाय आशिल्लो. रातचे तर कांयच कळपाना. लायट पडटा काय ते आराम भरोसे सगळ्यांचे.
लायट काडटा काय कोणाक खबर आसतलें हे कितले आसतले अंदाजे बिडले पडले कळतो कळतो ना आवाज येवपा ना भितर पाय पडटा पायपा भितर आवाज येवपा ना म्हणजे पडून उरतलो कोण उरतलो कावणेचो म्हणजे फायर ब्रिगेडचो एक काम एक मोडून पडलेला कितली वर्सां जाली अजून तो कोणेच ना आनी थंय स्मशानभुमी कडेन वचपाक रस्तो आसा कित्याक तो अजून कोण तो रिपेर करपाक ना खूब जाणां ताका कंप्लेन केली म्युन्सिपालिटी कडेन पूण कोण तो अजून सुद्दां कांय सारको केली ना तेन्ना हेजी कंप्लेनीन हेजी मातशी दखल घेवची गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. राज्यात सुक्या हवामानात नितळ मळब तिगून उरतले. दनपारा खर उष्णताय जाणवतली जाल्यार सांजे थंडसाण पातळटली. हवामान विभागान अदमास उक्तायला. बिरेस्तारा उष्ण तापमान आसतलें. सकाळी आनी सांजे थंडसाण जाणवतली जाल्यार दनपारा खर उष्णताय आसतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. सांजेच्या वेळार कांय सुवातींनी थंड वारे घोळटले. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. बिरेस्तारचे चडावात आनी उणें तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुकें हवामान. नितळ मळब. सकाळी आनी सांजे थंड. घोळटलें थंड वारें. दनपारां उष्ण. तापमानात व्हड बदल ना. बिरेस्तारचे तापमान 35 ते 22 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक ना खासा शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.